गोंयचे नामनेचे पत्रकार आणि सुनापरान्ताचे संस्थापक संपादक तशेंच राष्ट्रमत ह्या सारकेल्ल्या वृत्तपत्रांचे संपादक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी पुरस्कार अंदूं ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद प्रभुगांवकारांका फावो जालो। मडगांव पालिका सभागृहांत खासा सुवाळ्याक पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो। हे वेळार दैनीक गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। राष्ट्रमत म्हणजे चलोवप आसा आमी ते आमी फायद्या खातीर चलयनात, आमी ते तत्वाक लागून चलयतात। एक तत्व आसा राष्ट्रमताच्या फाटल्यान। सो प्रमोद गेले जाल्यार कोणें चलोवप ते फुडें? तो प्रमोद म्हणपाक लागलो, केणी बाब म्हजे घरा पावलो, कितें करूं म्हाका कळ्ळें, बरें तूं येना बरें पूण ह्याचे फाटली म्हजी एक भावना आसा, प्रमोदाली आसा, म्हजी आसा। सुरेश वाळवे ताणें कांय वर्सां राष्ट्रमतान काम केलां, प्रमोदान काम केलां। भावना कितें की आमी केणी बाबाच्या खांद्यार उबे आसात आनी खांद्यार उबे आसा म्हणटना आमकां केणी बाबान कानाक धरून शिकयलां। म्हणजे आमी म्हणटात तशें आतां आमी तरूण पत्रकारां ते सांगता, अरे पत्रकारितेन येवचे पयलीं गोंयची कल्चर म्हणजे कितें तें खबर आसता तें। गोंयची नांवां वेगळीं, महाराष्ट्रांतल्यान जे पळय हांगा येतात तांकां गोंयची नांवां सुद्दां कळना। अशे वेळार गोंयचे व्हॅल्यूज कितें ते, गोंयची कल्चर म्हळ्यार कितें, आनी हें समजल्ले शिवाय तुमी पत्रकारिता गोंयांत करूं शकना। आनी त्या नजरेन आमकां अशें जाता दिसलें की केणी बाब हो एक आदर्श पत्रकार। आनी ते जर ब्रह्मास्त्र नासता जाल्यार ते जे म्हाका दिसता 30-34 हजार कितें तरी हिंदूंनी मतां महाराष्ट्रांत वच्चे न्हय म्हणून और महाराष्ट्रांत वचपाच्या आड घातली ती आसची नाशिल्ली आनी गोंय महाराष्ट्रांत विरघळून वतलें, आमची अस्मिताय विरघळून वतली आशिल्ली। तर हे पळय ज्या मनशान केले त्या मनशाचे यादीक राजूर आनी ताज्या मित्रांनी हो पत्रकारिता पुरस्कार दिवपाचो वर्सुकी सुवाळो जो सुरू केला ताजे बद्दल राजूक हांव परबीं दिता। मेळो हेवटेन तेवटेन सगळे आपले कॉन्टॅक्ट वापरून शेवटी ताणें अण्णा फणसेक पकडलो। अण्णा फणसेक गोंयांत हाडलो। म्हाका दिसता अण्णा फणसे मराठांत काम करतालो, ताका गोंयांत हाडलो आनी ताणें ताका राष्ट्रमत सुरवात करून दिली। आनी राष्ट्रमत सुरवात जातकच उदय भेंब्रे जे विलिनीकरण वाद्याचेर जी डेली ब्रह्मास्त्र सोडपाक सुरवात केली ताका लागून हांव अशें म्हणन की गोंयांत वेगळें उरलें। आनी गोंय राष्ट्रमत जर नाशिल्लें, उदय भेंब्र्याचे ब्रह्मास्त्र जर नाशिल्लें जाल्यार आज गोंय वेगळें उरतलें आशिल्लें काय ना हाजो दुबाव आसा। कारण गोंय वेगळें उरपाक तेन्ना आमकां क्रिश्चनाची जालीच की 100% गोंय वेगळें उरपा खातीर आशिल्ली, पूण हिंदूंनी थोडी मतां दिवची पडटली आशिल्ली।